न्यायाधीश वी.के. जाधव हांणी दिल्लो जमीन हातासपाच्या प्रकरणांचो अहवाल मंत्रिमंडळान स्वीकारलो। अहवालांतल्या सुचोवण्यांची बेगीनूच अंमलबजावणी जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसकेंत दिलें। जमीन हातासपाच्या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी जावन दुबावितांचेर योग्य ती कारवाय जातली। नो मॅन लँड आनी सरकारी जमीन सरकार ताब्यात घेतले। इतले मजगती कोणाक जर आपली जमीन वता अशें दिसता आसत जाल्यार तांणी दावे दाखल करचे, तांची जमीन तांकां मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। जस्टिस जाधवाचो जो रिपोर्ट सबमिट जाला ताच्या लक्षात आयल्यान ही लँड ग्रॅब जो आसा पळय न्ही तातूंतल्यान 2-3 गजाली ज्यो नो मॅन लँड हांगातल्यो आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही ते फॉर्ज केले आनी ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ह्यो जमनी विकल्या। आनी कारण आमचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आर्कायव्ज आनी हेजे जे आसा पळय न्ही ते खूब नो मॅन लँड आसले। तेंच्यांनी सजेशन्स केला की त्यो परत घेवपा खातीर वेगवेगळी सजेशन्स तेंच्यांनी दिले त्यो लँड परत घेवपाक शक्य आसा, त्यो लँड बी परत घेतले। दुसरे कडेन त्याच बरोबर म्हणजे तेंच्यांनी तेंचे सजेशन आहा की सगळे आर्कायव्जीचे डॉक्युमेंट्स जे आहा आर्कायव्सचे डॉक्युमेंट्स जे आसा ते आतां तेजी कस्टडी आनी तेजे स्कॅनिंग हे वन टायम जावचे हे तेंचे सजेशन्स आसात। वेगळ्यो गव्हर्मेंट लँड बरेच कडेन ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय थोडे कडेन त्यो आमी जाता तितके बेगीन घेतले। लोक व्हेरीफाय करिनासतना ज्यो लँड हे केल्या पळय न्ही लोकांनी आपले डॉक्युमेंट म्हणून सांगूनय बी दुसरे डॉक्युमेंट दाखोवन आसा त्यो लँड्स विकल्या। अशा पद्दतीची वेगवेगळी फ्रॉड ज्यो लँड कमिशन ऑफ इन्क्वायरी तांच्यांनी सजेस्ट केल्या ती सगळी केल्या उपरांत ताजो एक दीस टोटल सिनॉप्सीस रिपोर्ट हो सगळ्या तेंच्या प्रेसा कडेन परत एकदां डिस्कस करता। आमी एकदां हे पुलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्ट बी येवपाचो आसा। खंयच्यो खंयच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो। ओके आतां पर्यंत म्हाका दिसता 9 जाणां अरेस्ट जाले, जाल्यार एक 2-3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले, 5 ते 6 जाण हे वेगवेगळ्या केसींनी भितर इन्वॉल्व आसले। बट 100% सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो। नो मॅन लँड आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली। जेची कोणाची लँड दिसता ताका आपल्याक तेणी क्लेम करची त्या सायडींतल्यान फ्री जावन ताची लँड जी आसा पळय ती तेजी लँड तांकां मेळटली।